नमस्कार येवकार गोवा टुनाइटात राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। पावस 50 पार कुणय वणत कोसळून तीग गेले। उटंगारा उपरांत वेधशाळेचो दनपारा रेड अलर्ट। रस्ते बुट्टेत झाडा पालसणा कोसळ्ळी। धरणा फुल न्हयाक हुंवार शाळांक सुटी। देमायज उटंगारान गोयची चडशी ल्हान धरणां फुल साळावले। हणजूर धरण भरपाच्या वाटेर। WRD मंत्री म्हणटा फुडल्या वर्सा उदक उणे पडचे ना। सत्तरीतल्या पाली धबधब्यार गेल्ले 150 ट्रॅकर शिरकले। सगळ्यांक केले रेस्क्यू। देमायज पावसात सुरक्षेचे नदरेन धबधब्यांचेर वचूंक बंदी। राना मंत्री विश्वजितान केले ट्वीट। लोकसभा निकालाच्या फाटभुंयेर सरकार पक्षांत घडामोडीक नेट। मंत्रिमंडळ फेरबदलाक हालचाली। अधिवेशनाच्या आदी वा उपरांत खंयच्याय खिणाक मंत्री आमदारांच्यो दिल्ली वारी। म्हादेवच्या इन्स्पेक्शनाविशीं प्रवाह समिती सांगतली। WRD मंत्री म्हणटा रिपोर्टाक 15 दीस ते म्हयनो लागू येता। आज कळसा भांडुरा फाल्यां समितीची कर्नाटकांत बसका। जेईच्या परीक्षेक लागून भुरग्यांचो पालकांचो गोंधळ। ज्या भुरग्यांनी त्रास काढल्यात तांचे आतां कितें? सोमारा सावन जेई नासतना इंजिनियरिंग ऍडमिशनां। मॉस्को सावन गोंयांत येवपी एरोफ्लोट चार्टर्ड फ्लायट अंदू सावन मोपा 1 ते 28 ऑक्टोबर मेरेन दाबोळे उपरांत मोपा। युरी म्हणटा दाबोळी घोस्ट एअरपोर्ट जावपाच्या वाटेर। आनी जम्मू काश्मीरातल्या कुलगाम जिल्ह्यात 6 आतंकवाद्यांक मारले। 2 जवान शहीद। आतंकवादी लिपल्यात म्हूण म्हायती मेळटनाच आर्मी एक्शन मोडार। गोंयभर एका सारको उटंगार। कुणय राखणे वळत कोसळून 3 जाण सोंपले, एकलो जखमी। सकाळ सावन उटंगारा उपरांत वेधशाळेचो दनपारा रेड अलर्ट। पावसाची 50 पार। 12 वरांत 5 ते 6 इंच पावस। गोंयभर रस्त्यांचेर बुट्टी। पालसणा राखणे वण्टी झाडां कोसळ्ळी। साखळे वाळवंटी धरून न्हयाक हुंवार। कुट्टाळे रस्त्याची धड कोसळून 80 झाडां आडवीं। पणजे आल्तीन रस्तो खचलो। गोंयभर धुमाकूळ। गोंयांत राती सावन पावसाचो उटंगार। घोग्यांनी पावस। सकाळी सावन उटंगाराच्या पावसा उपरांत गोंय वेधशाळेन दनपारा रेड अलर्ट जारी केलो। सिजनल पावसान 50 पार केली। कांय वाठारांनी 5 ते 6 इंच पावसाची नोंद। देमायज पावसाक लागून कुंडे राखणी वणट कोसळ्ळी। पोना 3 जाण चिड्डून सोंपले, एकलो इंजर्ड। आयज जो इन्सिडंट मेजर हांगासर जालो तो म्हणल्यार हांगासर ही फॅक्टरी कुणे हांगासर आसा आनी हांगासर ते आयज संडे आसलेल्या कारणान 4 लेबर हांगासर एक फाटल्यान म्हणजे तुमी पळयता हांगासर एक शेड आसा आनी शेडीर ते वर्कर जे आहा ते रेस्ट करता आनी अकस्मात ते 4 जाण आशिल्ले भितर जितले एकलो सर्वायव जालो आनी 3 जाणांक खबर ना। अकस्मात ही शेड जी आहा फाटली ती तेंचेर कोसळ्ळी आनी ते ऑन द स्पॉट तिगांकूय हांगासर मरण येयल्लें आसा। काणकोणा खोतीगांव साकोव कोसळ्ळो। 2 ते 3 गांवांचो संपर्क तुटला। हांगा खोतीगांव काणकोण हांगा एक जो ब्रिज आसा तो ब्रिज उदकाच्या प्रवाहान टोटल व्हांवन गेल्लो आसा। त्याच्या फुडल्यान 2-3 जे गांव आसा त्यांचो संपर्क तुटलेलो आसा। हेवटेच्यान तेवटेच्यान हेवटे वचपाक मेळना। साखळे वाळवंटीची पातळी वाडली। बुट्टी येवची न्ही म्हूण पंपिंग करून उदक भायर काडले। साखळेकारांक हाय अलर्ट। हांगा साखळे व्हडल्या प्रमाणात पावस जाल्लो। तुम्ही पळयता आसतले की साखळेच्या मेन हायवेचेर अगदी रस्त्यार उदक इतकें भरून व्हांवता की जसो पूर येयला। आमी आसा साखळे बाजारात आणि म्हाज्या सायडीक तुम्ही पळयता आसतले की फूल न्हंय जी आहा ती फूल भरत पूरस्थिती निर्माण जाल्ली आसा। बाजारांनी उदकाचे जे लेवल जे आहा ते सुमारे 3.60 मीटर जाल्ले आहा। ओरुल्या वास्को घराची कंपाऊंड वणट कोसळ्ळी। कोणाकूच दुखापत ना। बीन कोसळ्ळी आहा आणि वयले
नाळ्याचे सगळे पडले आणि असतले 50 लॉस झाला. गोयभर रस्ते उदकापणा, झाडां पालसणां कोसळ्ळी, काय रस्ते वराची वरां ब्लॉक, फायर ब्रिगेडीची धावपळ, रस्त्यांचेर पालसणां कोसळिल्ल्यान ट्राफिक डायवर्ट करपाची वेळ. रायबंदरार झाड रस्त्यार आडवे, 3 वरां रस्तो ब्लॉक. कुठ्ठाळे नेटान मारिल्ल्या वाऱ्यान रस्त्या कुशीकची 80 झाडां आडवी, कोणाचेच तशें मोठे लुकसाण ना. आमदार आंतोन वाजान पळोवणी केली. गव्हर्मेंट सायडीन कितें आमचे हेल्प करपाक शकता आमचेरूच ताका जो कितें कंपनसेट कितें मेळपाचें आसा तें आमचेरूच दितले. आनी हांव मागतलो आमच्या गव्हर्मेंटा लागीं सीएमा लागीं जितलो व्हडलो इन्सिडेंट जाला तांकां हेल्प करपाक. गिरी माडाचे झाड पार्क केल्ल्या गाडयेचेर पडले, गाडयेचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण. पणजे मळा आल्तिनार रस्तो खचलो, रस्तो येरादारीक बंद केला. पणजे आनिकूय कांय वाठारांनी बरेच उदक भरले, पणजेचे रस्ते उदकापना. सावय वेऱ्याच्या अनंताच्या देवळात बरेच उदक भरले, भटजीन उदकांतल्यान पुजा केली. पेडणे कांय वाठारांनी बुट्टी, चांदेल रस्तो उदकापना, कांय गावांचो संपर्क तुटलो. मोपा एअरपोर्टार वचपी रस्त्याचेर बरेच उदक साठले. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळार कांय कडे गळटी. गोय काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकरान व्हिडिओ व्हायरल केलो. नानोड्या रस्त्यार धोपारभर उदक साठले, लोकांनी सर्कस करून उदकांतल्यान वाटे काढले. कुंड्या झाडां आडवी. कवळ्या देवस्थानाच्या गेटीचेर धोपारभर उदक, देवळात वचपाकूय वाट नाशिल्ली. दिवचले नानोड्या रस्त्यार उदकांतल्यान स्टंट करपी थार व्हांवली, बरें सालवार. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. उटंगाराच्या पावसाच्या फाटभुंयेर 12वी मेरेन शाळांक सुटी. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ट्वीट केला. कॉलेजींक सुटी ना. उटंगाराच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्यान शिक्षण खातें, अरिश्ट वेवस्थापन आनी वेधशाळेच्या अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा केली. उपरांत सुटी दिवपाचें थारलें. पावस व्हडलो पडून सगळ्या लोकांनी काळजी घेवपाची गरज आसा. आतां हांव रिव्ह्यू घेतालो. पाली धबधब्याचेर जवळपास 20 लोक ब्लॉक जावन उरल्या. आमची जवळपास 60 लोकांक आमी काडले. पुलीस आनी फायराची टीम ऑलरेडी आसा. तांकां भायर काडपाचे प्रयत्न सुरू आहा. त्या ती वॉटरफॉलाचेर किंवा बाकी कडेन वचपी लोकांनी काळजी घेवची. वॉटरफॉला कडेन वयचे न्ही. फुडल्या 24 वरांक रेड अलर्ट आसा. फाल्यां शाळांक आमी म्हणजे 1st to 12 हांकां आमी सुटी डिक्लेअर करता. 1ली ते 12वी पर्यंत ह्या सगळ्या भुरग्यां खातीर फाल्याच्या एका दिसाची सुटी आमी डिक्लेअर करता. गव्हर्मेंट हॉलिडे ना. गव्हर्मेंट ऑफिसीस स्कुलांक सत्याय बी 1ली ते 12वी ताच्या वयर ना. कोणाकूच ना. प्रोफेशनल कॉन्सिलिंगाक करपाक ना. बाकी सगळ्यांचे सुट्या सुरू उरतले. फाटली 24 वरां उटंगारा उपरांत गोंयची चडशीं धरणां पुराय भरल्यांत. WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता त्या प्रमाण साळावले आनी हणजूणय भरपाच्या वाटेर. धरणांची पातळी पळयल्यार फुडल्या वर्सा उदक कमी पडचें ना म्हण मंत्री सांगता. गोंयांत सरासरी 80 इंच पावसा उपरांत हणजूण धरण भरता. हणजूण धरण सध्याक अर्द्यार. इतको जोरदार पावस पडिल्ल्या कारणान आज आमची धरणां जी आसा पळय ती जवळ जवळ करून भरिल्ली आसा प्रकार जाता. मुखार एक सादारणशे 7-8 दिसां भितर आमचे साळावली डॅम जो आसा पळय ज्या धरणांतल्यान पूर्ण सावथ गोवा उदक मेळटा तें जवळ जवळ मुखार एक 8 दिसां भितर भरतात. इवन ताजे पयलीं सुद्दां भरूंक शकता. त्याच बरोबर आमचे अंजुने डॅम आसा पळय हाकाय बरो पुरवठो जाल्लो आसा. पूण अंजुने डॅमाक मातशें थोडेशें बंधन उरता कारण ताका कॅचमेंट एरिया कमी आसा. बाकीचे डॅम तिलारी वगैरे जे आसा पळय आतां म्हाका कोण तरी फोन केलो मातशी तिलारी चवकशी करा म्हणून. दरवाजे वयर केन्ना उगडटले ते कारण थंय पावस कितलो पडिल्लो आसा आनी कुळारी जे आसा पळय ते उदकाचे प्रॉब्लेम आसा. त्यामुळे मुखाल्ल्या सिजनाक आमकां उदकाचो पुरवठो जो आसा पळय तो सामको भरपूर मोठ्या प्रमाणात आसतलो आनी त्यामुळे कसलीच चिंता करपाची गरज ना. शिवाय आपूण सांगता माननीय मुख्यमंत्री आता PWD मिनिस्टर आसा त्यामुळे जवळ जवळ 5 ते 6 ट्रीटमेंट प्लांट जे आसा पळय जाचें काम वेगवेगळ्या ठिकाणी चलता ते प्रकल्प जे आसा पळय म्हणजे मुखार 5-6 महिन्यां भितर म्हणजे नोव्हेंबर डिसेंबर पूर्ण जाता.
70 पाली धबधब्यार गेल्ले 150 ट्रॅकर्स शिरकले. देमायज पावसान धबधब्यार उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान परत येवपाची वाट ब्लॉक जाली. पुलीस आनी फायर ब्रिगेडीच्या जवानांनी शिरकल्ल्या सगळ्या ट्रॅकरांक रेस्क्यू केले. देमायज पावसांत सुरक्षेचे नजरेन धबधब्यार वचूंक सरकारान बंदी घाल्या. पावस कमी जायसर बंदी, रानामंत्री राणेचे ट्वीट. गोयात देमायज पावस चालूच तरी ट्रॅकर्स धबधब्यांचेर वचपाचे बंद जायनात. सरकारान चढ धोक्याच्या धबधब्यांचेर लोकां खातीर वचपाक बंदी घाला तरी लोक अजून वचपाचे बंद जायनात. 70 पाली धबधब्याचेर गेल्ले 150 ट्रॅकर्स शिरकले, सगळ्यांक रेस्क्यू केले. मजगती सरकारान देमायज पावसाक लागून गोयच्या सगळ्या धबधब्यांचेर वचपाक बंदी घाला. सुरक्षेच्या नजरेन बंदी घालपाचो खंय निर्णय. मंत्री विश्वजीत राणेची माहिती. पावस कमी जाय मेरेन खंय बंदी उरतली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लोकसभेचो निकाल खासा करून दक्षिणेच्या निकालाच्या फाटभुंयेर गोंयांत सरकार पक्षांत राजकीय हालचालींक नेट. धाकधूक आशिल्ल्या मंत्र्यांबरोबर कांय आमदारय केंद्रीय मंत्री फुडाऱ्यांच्यो खासगीत गाठभेट घेवन आयले. मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्यो हालचाली विधानसभा अधिवेशनाच्या आदीं जावये. कळटा ते प्रमाण 2 मंत्री वा सभापती सयत 5 मंत्री बदलूं येतात. खासा रिपोर्ट. लोकसभा वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत गोयचे मंत्रिमंडळात फेरबदल जातलो म्हूण ह्या पयलींच चर्चा जाताली. सध्या ह्या चर्चेक परत नेट आयला. गल्ली ते दिल्ली मेरेनच्यो हालचाली मतींत धरून राजकीय मळार चर्चा चल्ल्या ती अशी. फेरबदल विधानसभा अधिवेशनाच्या आदीं वा उपरांत दोनूय पर्याय उक्ते. 2 मंत्री वा सरळ 5 मंत्री बदलपाच्या पर्यायांचेर विचार. कॅबिनेटांत एके बायले आमदाराक मंत्री करपाचो विचार चल्ला. सभापती बदलता, सध्याचो सभापती मंत्री जाता. काबरालाक मंत्री करचो म्हूण सोशल मिडियार कॅम्पेन. गणेश गांवकाराक मंत्री करूंक सावड्डे पंचायतींचो नेट. फाटल्या सप्तकांत माविन रोहन सुदिनाची दिल्ली वारी जाली. मुख्यमंत्री 2 खेपो दिल्ली मंत्री फुडाऱ्यांक मेळून आयला. सभापती तवडकार दिगंबर काबरालाची दिल्ली वारी जाली. विधानसभा अधिवेशना पयलीं बीजेपीचे प्रदेश कार्यकारिणीची बसका आपयल्या. सध्याचे मंत्री आमदारांचे फोन घेनात म्हूण राजकीय मळार चर्चा चल्ल्या. आदले सारक्यो मंत्री आमदारांच्यो एकठांय बसका जायनात. 8 जुलयाक आपयल्ली विधानसभेच्या बिझनेस एडवायझरी कमिटीची बसका 9 तारखेर धुकल्ल्या. 8 जुलयाक मुख्यमंत्री मंत्री आमदारांची बसका घेता. बीजेपी कार्यकारिणीची बसका 12 जुलयाक ताळगांवां जातली. सुत्रांकडल्यान कळटा ते प्रमाण मंत्रिमंडळ फेरबदल जातलोच, मात तो विधानसभा अधिवेशनाच्या 4 दीस पयलीं वा अधिवेशनाच्या उपरांत हें अजून स्पश्ट ना. आशिल्ले मंत्री देवंक कशे आनी कितले रेजिस्टन्स दाखयतात ते प्रमाण फुडले पर्याय. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. प्रवाह समितीच्या वतीन हांव उलोवंक शकना. म्हादयच्या इन्स्पेक्शना विशीं फक्त प्रवाह समिती सांगूंक शकता. शिपणावळ मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयला. रिपोर्टाक खंय 15 ते म्हयनोय लागू येता. मजगतीं गोंय महाराष्ट्रांत पळोवणी जाल्या उपरांत म्हादय प्रवाहान कर्नाटकांत कळसा भंडोरा पळोवणी केल्या. फाल्यां समितीची कर्नाटकांत बसका. केंद्र सरकारान प्रवाह ही कमिटी अपॉइंट केल्ली आसा ती म्हादयचे बेसीन स्टडी करपाक सांगता. आनी हाजो अभ्यास आसा पयलीं आमचे
जे ट्रिब्युनल आशिल्लें तांणी स्टडी केल्ली आनी त्या नुसार तांणी निर्णय दिल्लो आसा तर प्रवाह कमिटी आतां जे अपॉयंट जाल्ले आसा आनी विशेष करून प्रवाह कमिटीचे मेंबर्सांनी सदस्यांनी जे आतां जे विजीट दवरली पळय न्ही गोंयांतली बीन महाराष्ट्रांतली बीन विलीडी डॅमा संबंदी आनी कर्नाटकाची हांव अशें म्हणून की सामको मोस्ट सुटेबल टायम आनी सिच्युएशन कारण खंय कितें उदकाचें डायवर्शन बरें केलं उदकाचो फ्लो कसो आसा सप्लाय कशें आसा पावस कितलो पडटा कशें वातावरण आसा ही सगळी जाणीव जी आसा पयली तांकां कितें म्हणटा अशें न भूतो भविश्य दिल्लें तशें आतां तांकां अनुभव येत येता एक बरी गजाल की अशा प्रकारच्या वातावरणात तांची विजीट जावप जे आकोदेका आहात व तांकां मेंबर्सांक सगळ्यांक पयलीं कळटा आतां मेंबर्सांनी विजीट केले नंतर त्या संबंधी तांचो निर्णय कितें आसा एकंदरीत बेसिना संबंधी कशें कितें डिसिजन घेवपाक जाय हें कालांतरान कळटलें तें अमक्या दिसांनी कळटलें सून त्या कमिटीच्यो बिहाफ हांव उलोवंक शकना त्या कमिटीनूच तें उलोवचें पडटलें आनी सांगचें पडटलें इट मे टेक 15 days इट मे टेक अबाउट अ मंथ ऑर टू कळ्ळें ना कारण ही आसा पळय हो अभ्यास दौरो आसा म्हाजोय बेसन खंय आसा कशें आसा वगैरे वगैरे हाजी सगळी म्हायती आसना ती म्हायती करून घेवपा संबंदी हे सगळे मेंबर्स गेल्ले आसात आनी वतात आज ते कणकुंबी गेल्ले आसात आनी त्यामुळे थंय कर्नाटकान डायवर्शन बरें कितें केलां पळय न्ही हाजे ते स्वताच थंय अनुभव घेतले तांचे बरोबर कर्नाटकातले ऑफिसर आसात महाराष्ट्रातले ऑफिसर आसतले आनी आमचे ऑफिसर आसतले तर ती एक बरी गजाल जावन आसा की जेणे करून तांकां सारको कितें म्हणटा डिटेल स्टडी जी आसा पळय न्ही त्या बेसिनाची जेईच्या प्रकरणाक लागून भुरग्यांचो पालकांचो आनी शिक्षकांचोय बरोच गोंधळ हेडगेवार हायर सेकंडरीचो प्रिन्सिपल दीपक आमोणकार सांगता ज्या भुरग्यांनी जेईक लागून त्रास काडल्यात तांचे कितें असो प्रश्न ह्या निर्णयाक लागून उप्रासला हो इशू खंय शिक्षण खात्यान बेगोबेग सुटावो करचो खूप गोंधळ जाला भुरग्यांचो पालकांचो गोंय सरकारान परतून एक फावट अभियांत्रिकी खातीर जीईई मेन परीक्षा दिवन आशिल्ल्या भुरग्यांक प्रवेश दिवपाचें थारायला बरेच इंजिनियरिंग कॉलेजींनी एडमिशनां जाल्या उपरांत बऱ्योच जागो रिक्त आशिल्ल्यो देखून सरकारान हो निर्णय घेतलो सुत्रान दिल्ले म्हायती प्रमाण पहिल्या पावंड्याक म्हळ्यार जीईई मेनच्या रिजल्टा प्रमाण सुमार 1403 सिटां भरली मात 400 सिटां रितीज उरलीं तशेंच सर्वोच्च न्यायालयान नीट 2024 एक्झामीच्या रिजल्टाचेर निवाडो दिल्या उपरांत अभियांत्रिकीक एडमिशनां घेतिल्ल्या भुरग्यां मदले कांय सोडून वतले आनी रित्यो जागो वाडपाचो अदमास खूप गोंधळ जाला भुरग्यांचो पालकांचो आनी खूप स्ट्रेसफूल वातावरण आसलें कारण भुरगे 12वीची परीक्षा दित आसतनाच तांकां जेई मेनचे तयारी करची पडटा ती सगळी तयारी करून धांवपळ करीत हांगासली प्रिलीम एग्जाम दी फायनल एग्जाम दी अशें करून खूप स्ट्रेस जाला आनी तेज्यान पयलीं मागीर खंयची कोचिंग क्लासीस जॉयन कर कितले तरी लाख भरून ते कोचिंग क्लासीस जॉयन कर हें सगळें करून मागीर तरी गोवा बोर्डाक कांय भुरग्यांक 75% पडले ना पयलीं सांगलें की 75% गोवा बोर्डाक ही एलिजिबिलिटी आसतली हें सगळें जालें भुरगे 75% पडोंक ना म्हणून तेंच्यांनी री एग्जाम दिली जी सप्लिमेंटरी एग्जाम आसता ती एग्जाम दिली ते एग्जामी खातीर कितलो स्ट्रेस परत पयशे भरप अशें सगळें करून आयज जर जेईची गरज ना इंजिनियरिंगाक अशें जर म्हणटा जाल्यार जेंच्यांनी इतलो त्रास काडलेलो त्या जितलो एकूण फॅमिलीकूच स्ट्रेस तो आख्ख्या फॅमिलीक आवय बापायक किंवा आख्खी फॅमिली जी रावता तांकां तो इतलो स्ट्रेस भुरग्यांचेर इतलो स्ट्रेस हें करून आयज अशें जाता आयज जेन्ना डिसिजन जाता ह्या ऐन वेळार की जेई मेन हेची गरज ना डायरेक्ट इंजिनियरिंगाक एडमिशन मेळटा जाल्यार मागीर त्या भुरग्यांनी त्रास काडलो तेंचें कितें असोच निर्णय सरकारान फाटल्या वर्सा घेतिल्ल्यान भुरगीं पालक तशेंच शिक्षकां मदीं गोंधळ जाल्लो फुडाराक गोंधळ टाळपा खातीर उपाय करचे म्हूण मागणी सरकारान वन्स फॉर ऑल हेजेर एक डिसिजन घेवचें आनी तें डिसिजन वेल इन एडवान्स घेवचें इतलो स्ट्रेसफूल वातावरण निर्माण करून मागीर खंयचे कडेन कांय ना जाता ह्या खातीर आमच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटान किंवा एज्युकेशन मिनिस्टरान हेजेर खूब बेगीन डिसिजन घेवचें म्हणजे आयज आतां ज्या पद्दतीचें डिसिजन जालां की जेईची गरज नासतना इंजिनियरिंगाक एडमिशन मेळटा
ह्या हेतून कन्फ्युजन फुडें खूब वाडलां. आतां आमकां आत्ताचे जे एक्झिस्टींग 12वीचे स्टुडंट विचारपाक लागले, सर फुडल्या वर्सा कितें जेईचे आसतलें काय ना, अशा पद्दतीचे क्वेश्चन्स येता वीच वी डोंट हॅव आन्सर. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि रुपेश राऊत. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. दाबोळेची आनीक एक चार्टर बंद. दर वर्सा ट्युरिझम सिजनात मॉस्को आनी येकाचेरिनबर्गा सावन गोंयांत येवपी एरोफ्लोट कंपनीची चार्टर्ड फ्लायट अंदू सावन मोपा देंवतली. कंपनीन जाहीर केलां. दर वर्सा दाबोळे देंवताले. अंदू 1 ते 28 ऑक्टोबर दाबोळे उपरांत मोपा सावन. विरोधी पक्ष फुडारी युरी म्हणटा दाबोळे घोस्ट एअरपोर्ट जावपाच्या वाटेर. ट्युरिझम सिजन चालू जावपाचो आसा तो खंय तरी ऑक्टोबरांत चालू जातलो आणि ऑलरेडी रशियाच्यान तांचे एरोफ्लोट जो कॅरियर आसा तांच्यांनी ऑलरेडी अनाउन्स केल्ले आसा आणि सेल काडिल्लो आसा. गोवा टू मॉस्को हे चार्टर फ्लायटाचे तांच्यांनी पॅकेज चालू केल्ले आसा. अरावंड 40,000 तिकेट फ्रॉम मॉस्को टू गोवा हे ऑलरेडी तांच्यांनी डिक्लेअर केल्ले आसा. पूण ताजे भितर एक इन्फॉर्मेशन आमकां अशें तांच्यांनी डिक्लेअर केल्लें आसा की खंय तरी जे गोवा टू रशिया तांची जी फ्लायट आसा ती खंय 1 तारखेच्यान दाबोलींतल्यान चालू जातली आणि आफ्टर द 29th ऑफ ऑक्टोबर ती खंय मोपाच्यान शिफ्ट जातली. हो नवो जो अनाउन्समेंट जाल्लो आसा हाजेर सद्याक तर एक मोठो बोवाळ पडिल्लो आसा. ऑपोजिशन लिडर जे आसा तांच्यांनी ऑलरेडी गव्हर्मेंटाची टिका केल्ली आसा. In yet another blow to the people of South Goa. And it shows that BJP's revenge politics to the people of South Goa after the people of South Goa gave them a befitting reply to the parliamentary election. We had demanded from the Chief Minister that a delegation with the MLAs, the stakeholders, Member of Parliament, all to be taken to the Prime Minister. And we were assured in the House, but it is shocking to see that the way this government is functioning, that the way Goa has been taken for granted, or rather I'd say the people of South Goa, this is not acceptable. The Chief Minister take a delegation and tell the people of Goa that what are the steps taken to make sure that there is, and Dabolim airport will not turn out to be a ghost airport. साऊथ गोवाच्या लोकांक वेगळी हॉटेलां, शेक ओनर्स आसा, हॉटेल ओनर्स आसा, टॅक्सी ऑपरेटर आसा, रेंट कॅब ऑपरेटर आसा, हे सगळे दाबोलीम एअरपोर्टाचेर डिपेंड आसा. आणि खंय तरी हे दाबोलीम एअरपोर्टाच्या सेफ्टी खातीर लोकांनी एकठांय येवन मंत्र्यांनी, खासदारांनी, आमदारांनी एकठांय येवन कितें तरी हाजो उपाय काडचो पडटलो. वास्कोच्यान पुलर मिडिया खातीर विक्रम नायक. जम्मू काश्मीरात कुलगाम जिल्ह्यात 6 आतंकवाद्यांक मारले. काल सावन हे ऑपरेशन चालू आशिल्ले. 2 जवान शहीद म्हण म्हायती मेळटा. फाटले कांय दीस जम्मूत आतंकवादी हल्ले वाडल्यात. आतंकवादी लिपल्यात म्हण म्हायती मेळटनात आर्मी एक्शन मोडार. पणजे सांतिनेज वाठारांत पे पार्किंग सुरू करचे म्हण जिल्लोधिकाऱ्यान नोटीस काडल्या उपरांत बोवाळ. सांतिनेज वाठारांत चर्च, मसणभूंय आसा. थंय यो वच करतल्यांक त्रास जातलो म्हण नगरसेवक उदय मडकयकार उलयला. ह्या वाठारांत पे पार्किंग नाका म्हण महापालिकेन निर्णय घेतिल्लो तरी नोटीस काडिल्ल्यान बोवाळ. पणजे स्मार्ट सिटीन ऑलरेडी सगळीकडे पे पार्किंग आसा आणि ते आता एक्सटेंड करपाचो निर्णय नॉर्थ गोवा कलेक्टर स्नेहा गीते हांणी घेतलेलो आसा. अशें नोटिफिकेशन सध्या आयिल्लें आसा. सो आमी आतां पळयता की फ्रॉम थॉमस गॅरेज टू ताज विवांत हॉटेला पर्यंत तशेंच मधुबन कॉम्प्लेक्स वयल्यान ते सांतिनेज चर्च हांगासर नवीन पे पार्किंग येता ते 4 म्हयन्या भितर सुरू जातली. कावन्सील मिटिंगेक तेन्ना आमी हांव पर्सनल उलयल्लो की जे ज्या एरियेक सांतिनेज चर्च आसा मागीर मधुबन बिल्डींग टू तो स्ट्रेच तेंच्यांनी पे पार्किंग डिक्लेअर केला. हांगा हिंदू क्रिमेटोरियम आसा तशें सांतिनेज चर्च सांतिनेज तेंचे क्रिमेटोरियम आसा. फाल्यां लोक मरणांक जे कोण येता ते आपले एक वेगळ्याच टेन्शनान आसता आनी फाल्यां ताका पार्किंग जो कोण हें करता तो तांकां थंय फोर्स करतलो पार्किंग दी. त्या टायमार एक क्लॅश जावंक शकता आनी हें सारकें न्ही. जे कोण मरणांक येता तेंचे कडल्यान पयशे घेवप पे पार्किंग खातीर हें सारकें न्ही. हिंदू क्रिमेटोरियम कोण मरणांक येता तेजे भायर कोण गाडी उबी केल्या उपरांत तेंचे पयशे घेवन सारकें न्ही.
सातिने चर्चीन सकाळ फुडें मीस जाता, आयतारचे जाता, बुधवारचे जाता, मीस जाता हेंचे. जे लोक मिसा खातीर येता, जे लोक थंय मिसा घेतले, जे लोक कोण क्रिमिटोरियम खातीर जे कोण मेल्या उपरांत कोणी येतले ते वेगळ्याच एका मुडान आसता, म्हणजे टेन्शनान आसता. तेन्ना तांकां ते तुमी पे पार्किंग हांवें ती एरिया तुमी इन्क्लूड करची न्ही सांगिल्ली. पूण आनी मिनिट्साचेर तें आसा की एग्री जाले, कमिशनर आनी मेयर एग्री जालो की आमी ते पे पार्किंग आमी इन्क्लूड करना म्हणून. पूण काल सडनली जर पळयत जर एक नोटिफिकेशन पळयत जाल्यार कलेक्टराचें ती एरिया इन्क्लूड केल्ली आसा. म्हाजी मागणी आसा आनी हांव हेच्या परत जी कावन्सील मिटींग जातली थंय हांव स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन हाडटलो की ही एरिया इन्क्लूड करची न्ही म्हणून. त्या लोकांक ही पार्किंग लागतली काय हाचे विशयी CCBन स्पश्ट करपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर सांतिनेच्यान रुपेश रावत. वाळपय पालिके कडेन हर्स व्हॅन नाशिल्ल्यान थळाव्यांक धकचपाटे. बॉडी खाजगी गाडयांनी घरा व्हरची पडटा. नगराध्यक्ष म्हणटा फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर नवी हर्स व्हॅन हाडटा. पोन्नी सद्याक स्क्रॅपाक उडयल्या. लोकांक गरजेक सध्या सांखळे पालिकेची हर्स व्हॅन. रुपेश राऊताचो खासा रिपोर्ट. आमी सध्या आसा वाळपय म्युनिसिपालिटी एरियेंत आनी तुमी म्हाजे फाटल्यान पळोवपाक शकता. हांगासर फाटल्यान म्हाजी हर्स व्हॅन आसा ती सध्या बंद आसा, कारण तिची 15 वर्सां कंप्लीट जाल्ल्या कारणान वाळपय म्युनिसिपालिटीन हांगासर हाडून ती पार्किंगेत दवरलेल्या फाटल्यान. आमकां अशें कळटा की 2-3 म्हयने जाले वाळपय म्युनिसिपालिटी हर्स व्हॅन ना. आमकां एक असोच कॉल आयलो 2 दिसां पयलीं की एकट्या भुरग्याचो कोदाचो एक भुरगो ताचो बापूय एक्सपायर जालो. तेणी जेन्ना म्युनिसिपालिटी कॉन्टॅक्ट केलो की हर्स व्हॅन जाय म्हणून, तेन्ना ताका आन्सर मेळ्ळें की वाळपय म्युनिसिपालिटीक हर्स व्हॅन ना आनी ताका सांगलें की तूं स्वता तुजी गाडी पळय आनी बॉडी घेवन चल. ताच्या उपरांत त्या भुरग्यान एक रिक्षा भाड्याची करून तो आपले बापायची बॉडी वाळपयच्यान कोदाळ ह्या गांवांत घेवन गेलो. ना आतां ना सध्या आमचें कितें जाला तेजी स्क्रॅपाक आसा ती. ओके, कितले म्हयने जाले? जाले एक 4 म्हयने जाल्या. ओके, सो कारण अशी आमकां आतां जाल्या आमचे कोड ऑफ कंडक्टा खातीर उरलेली ती इलेक्शना खातीर. आतां फुडल्या म्हयन्यान मेळटली आमकां. मॅनेज म्हणजे कितें करता, आमकां जर कोणी कॉल केलो जाल्यार तांकां सांखळेचे आमी हें करता, सांखळेचो कॉन्टॅक्ट नंबर दिता आनी तांकां सांगता मातशें हें करा म्हणून, तांकां हेल्प करा म्हणून. ना एक आमकां एक फोन आयलो की 2 दीस पयलीं एका भुरग्याची ताका रिक्षा करून कोणी तुजी गाडयेन हाड म्हणून सांगलें म्हणून. ना 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 म्हाका कॉल येयल्लो कोणचो एकट्याचो. हांवें ताका सांगलें कितें आमचे स्क्रॅपाक आसा ती कळ्ळें. आमी तशी एरसीची सारकी आसा पूण कशें आमच्या तेजे सगळें हें सोंपलां न्ही तेजें. तुका आमी दिवंक शकना. कितें कोणाक कितें जालें वाटेक जाल्यार आनीक कितें जाल्यार आमकां बेश्टें रिस्क नाका न्हू. तशी तरी आमी अर्जंट आसले न्हू तेन्ना तांकां हें केली आमी आमचे रिस्क. तरी वाठारांत 2 मतदारसंघ येता आनी तेतूंत जवळपास 60,000 वोटर्स आसा. सो ह्या वोटर्सा खातीर एक हर्स व्हॅन उपलब्ध जावपाक शकना काय हो व्हडलो प्रश्न निर्माण जाता. ताका लागून आमी सरकाराक परत एकदां मागणी करता की सरकारान बेगींतल्या बेगीन वाळपय म्युनिसिपालिटी खातीर हर्स व्हॅन उपलब्ध करून दिवची. स्टुडंटा खातीर सत्तरीच्यान रुपेश रावत. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.